नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलांतू प्रसार जेवचे यशस्विनी कार्यक्रमाक हांव सक्कड वीक्षकांक स्वागत करता. रांदप करचे भायल मनशाले दिनचरींतू एक काम जावन आसता. तांणी तांगेले कुटुंबाक जावचे तितले सनप्रमाणारी रांदप करताच. जलारी एक समारंभाक करचे रांदप आनी घरा करचे रांदप तांतू मस्त व्यत्यास आसता. एक समारंभ म्हणल्यार आमी कितले बग करता, कितले जनाक आमी रांदप करता हे पूर आमी पळोवका जाता. हे भायल मनशान एकलें करचे एक सुलभ विशय न्ही. आजी आमगेले कार्यक्रमांतू आशे सोयरीनी आनी 15 वर्स ताकून शिवमोगांतू केटरिंग वृत्ती करून यशस्वी जावन आसाची. हांगेलें नांव श्रीमती काव्या प्रभू. काव्या माय तुमकां आमगे कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. आमी आतां काव्य मायेले अनुभव आयकुया. काव्य माय तुमी आतां वार्डीक जावन शिवमोगांतू आसाची जाल्यार तुमगेले कुळार खंयचे आनी तुमी 6 जन भयणी म्हूण हांव आयकल्या. तशी तुमगेले एक चायल्डहूड कशें आशिल्लें? मिगेल कुळार सालिग्राम म्हण सांगून वास्तव पै म्हण सांगून मिगेल अन्नाल नांव. आमी 6 जन चेल्यो तांतू दोनीची हांव म्हळ्यार 6 जन चेल्यो पोर्तुगून ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ आशिल्ली. प्रत्येकंतू विशयांतू हांव अन्ना सपोर्टीव जावन आसता आशिल्ली. अन्नान हॉटलां भायर करतना तातूंत हॉटलांतू खाण करचें आमगेलें म्हळ्यार सावथ केरळांत पुरा घरा भितर हॉटल न्हय. घरांतू रांदप करचें घरच्यांची पुरा हें करचें सप्लाय जायत खाण करचें जायत प्रत्येक आशिल्लें. तशीच ताई कुळार तुकुनूच म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ खाणा ಬಗ್ಗೆ हाजे ಬಗ್ಗೆ इंट्रस्ट हॉटल चलयता आशिल्ली ती. तदनंतर फाटीक जावन कॅटरिंगाक आयली. फस्ट मिगेल बामणाक सिमेंट अंगडी आसा आताकाची सिमेंट अंगडी कडेन बसता आशिल्लें हांव. तदनंतर अशी एक दिवस मिगेले मागेले बहिणी बामणान कसले रांदप सुरू करचें नज म्हूण सांगिल्ल्याक तांणी एक स्टार्टींग पॉयंट म्हणत तांणी एक घर कडेक सांगिल्लें एक घरा वचून एक 10 जनाल रांदप करून येयलें फस्ट. तदनंतर कॅटरिंग वती सुरू जालें मिगेलें. म्हणल्यार रांदप म्हणल्यार फूड तुकून एक अभिरुची आशिल्लें तुमकां. हय. जाल्यार एक घरा करचेक आनी एक कार्यक्रम करचेक मस्त व्यत्यास. हय हय. ते केटरिंग बिझनेस स्टार्ट करता म्हूण कशी आलोचना आयल्या? म्हळ्यार फस्ट हांव 2007 म्हणटना घरा वचून करता आशिल्ली. तेन्ना म्हाका कांय तांणी सांगिल्लें तितलें हांव करून येवचें तितलें आशिल्लें. मागीर कसन जालें म्हळ्यार एक मिगेले बामणाल बिझनसान ಸ್ವಲ್ಪ हें जालें नंतर हांव बिझनसाक इंट्रस्ट दिलें वापस. सिमेंट बिझनसाक इंट्रस्ट दिवन तांतू लायक टूरांनी वचून आयली फॉरेन टूरांनी वचून आयली तांतू हें केलें. मागीर वापस आमगेलें नारायण भट मोबान म्हणलें कितें सोडलें वापस तूं कसलें स्टार्ट करचें ना म्हूण सांगून हें केलें. तेन्ना वापस जायत म्हूण सांगून वापस घरा वचून करता आशिल्लें. पण तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार चड जनाक आनी करचें सुरू केलें. फस्ट एक 25 जनां भितर आनी मात्र करता आशिल्लीं. आनी राधाकृष्ण माम म्हूण सांगून एक क्लास तो म्हाका तागेलो ಒಟ್ಟು 300 जनाले 400 जनाले अशें रांदप आशिल्लें. थोडें म्हाका आपण व्हरता आशिल्लो. अशी करी इतलें हें नाल्ल घालका इतलें हें करका मसालो वांटूका जाल्यार गशीक कितलो नाल्ल घालका 100 जाणां जाल्यार कितलें नाल्ल घालका 50 जाणां जाल्यार कितलें नाल्ल घालका म्हण अशी ताणें शिकोवन दिलें म्हाका. गायडन्स हय गायडन्स राधाकृष्ण माम म्हूण सांगून एक क्लास ताणें शिकोवन दिलेलें. तसोच हांव फस्ट मिगेले मागेले भयणी बामणान तांणी स्टार्ट केलें आशिल्लें. तांणी राधाकृष्ण मामान म्हाका इतले जनाक सांगून तांणी दावणगेरे आनी पुरो आपोवन येलें म्हाका ऑर्डर रांदपाक. थंय पुरो वचून तांगेलो रांदप आनी केलें. तशें म्हाका जनाल क्वॉन्टिटी वयरी कितलें करता म्हूण सांगून एक आयडिया आयलें. तदनंतर हांवें स्वता जावन करचें सुरू केलें. आतां तुमी एकली वयसून घेतात? हय एकली वयसून. हांव सादारण एक 7-8 वर्सां वयर जालें. फस्ट घरा वचून करता आशिल्ली. मागीर 8 वर्सां नंतर घरा वचून करचें प्रॉब्लेम जाता म्हूण सांगून घरान तूं कर न्हू कॅटरिंग टँक बॉक्स घालून पेटोवचें. 10 जनां जाल्यार जाता. आतां 10 जाणां रांदप जावका इतलो आयटम जावका म्हूण सांगल्यार बॉक्स घालून डेलिव्हरी दिता. डेलिव्हरी वरती करता. म्हणल्यार होम डिलिव्हरी? होम डिलिव्हरी बरें आसा. आनी तुमकां वाडटलें तशें पुरो एक हय आसा. म्हळ्यार शिवमोगांत एक हें आसा टीम आसा सीट घालचें म्हूण सांगून
म्हळ्यार अमके दिवस रांदप आसा इतलें जेवण दावका म्हण सांगलें तांणी पेटोवन दिता ती म्हळ्यार सकाळी मग्गी येता 7:30 भितर येता ती कट्टींग वडचें रितोवचें वडचें पुरा करून हेल्प करून वता ती मेळटा. आत्ता तुम्ही कितले जनाक एक रांदप कोरून म्हळ्यार रांदप वयसूंक घेताची कितले जनाक? चडशी कोण 5 जनावर येदोळ केल्लो हांवें चड जाल्यार करता म्हणचे धैर्य म्हाका आसा म्हळ्यार हद आमी घालचें गोत्तशिल्लें थोडीक हेल्प जन मेळटा थोडीक कितले जन जाल्यार आमी एक कोरयेत मेंटेन कोरयेत 1000 जनाल जाल्यार कोरयेत कांय भंयना 5 जनावर येदोळ केल्लो हांवें. तशी एक कार्यक्रमाक म्हळ्यार एक दिसाक कितले एक ऑर्डर येतात तुमकां? म्हळ्यार केल्या व्हडल्या 3-4 ऑर्डर येता. एक नांदी दवरची एक चरणाल बर्थडेकी एक वर्शिकाची एक देवा जेवणाची अशी एक दिसाक 2-3 आयटमाची येता. एक केल्या व्हडा आसा ना केल्या व्हडा एक दिसाक 3-3 आयटमाचे येता ते हांव ते आयटमाक जन घालून घेता म्हळ्यार एकल्यान ते आमी 3-4 जण आसल्यार एकल्यान ते आयटमाचे आमकां घंटेक पार्सल दोका म्हळ्यार आनी ते आयटम करून पार्सल दिता ती तशी पार्सल पेटोवन दिवं चडशें केला. आनी तुमकां म्हळ्यार एक कार्यक्रमाक हे म्हण सांगून आसताची जाल्यार तक्षण नेक्स्ट डे आमकां दुसरे जाय म्हणून तसल कसन एक आयलेलें की वय केल्या व्हडा सांगता ते म्हळ्यार आमी हे आयटम सांगिल्ले ते नाका आमकां विंगड चेंज करता आशिल्लें म्हळ्यार एक दिवस भितर सांगल्यार आमी फुडले मेनूचे हें कोरयेत तिंबोचे वट्टूचे तसल कसन जायना म्हळ्यार रेडी कसन हांड करचें जाता. आतां उपकार तेंडे उपकार म्हणल्यार आमकां तेंडले उपकार नाका आमकां बिंसा उपकार जाय अशें सांगलें म्हणलें ते मेनू जाय जाल्यार चेंज कोरयेत आनी विंगड कसन चेंज करचें जायना स्वीट्स आनी आमी म्हळ्यार रेडी कोरून आसल्यार ते चेंज करचें जायना ना तशें. आतां मातशी कार्यक्रम आसता ते तुम्ही कशी एक बॅलन्स करताचे म्हळ्यार तुम्ही वचून थंय कार्यक्रमांत तुम्ही बरें म्हळ्यार वचून हेल्प करचें ते पुरा बरें करताची आनी नेक्स्ट डे एक बरें तुम्ही ते रेडी जावन कोरनासका ते कशी तुम्ही एक मॅनेज करताचे? ते म्हाका देवान दिल्लें एक शक्ती म्हणलें खरें म्हळ्यार कोरका म्हणजे मनांत आसता न्हय आज हे प्रोग्राम जालो फुडें नेक्स्ट आनीक प्रोग्राम म्हाका रेडी जावका म्हण आसता न्हय तेन्ना ते एक वग्गी म्हळ्यार आज फाल्यांचे वरके आजीची ಸ್ವಲ್ಪ रेडी हें पुरो प्रिपरेशन कोन्न दवरून घेतलें तेन्ना तोंदर जायना नेक्स्ट दिवसाक म्हळ्यार फस्ट रेडी आसका हय म्हळ्यार तांणी आयटमांनी सांगून आसल्यार आमी आयटम्सांनी रेडी दवरून घेवन आसल्यार हेल्पर कशी आसतात न्हय हेल्पर आसलो सांगल्यार तांणी रेडी करून आसतात कटींग करची वाट्टूची कसं तांणी रेडी करतात तशें. आतां तुमगेले घरान तू कसन एक कार्यक्रम जाता आसता ना कसन की एक फंक्शन ना सोयीर आयली ती असल पुरा जाता आसता तेदान तुम्ही रांदप कशी वयसूंक घेताची? च्या घालून घेत न्हय आतां आमी फंक्शनाक म्हण सांगल्यार फंक्शन सगळे वेळा फंक्शनांत आसनात न्हय फस्ट आमी फस्ट दिवस सांगून आसतात तांकां अशे आयटम आसा म्हण सांगले नंतर तांणी पुरो रेडी करून आसतात मागीर कसन हळद घालचें आसता ते पुरो हांव करून दिल्यार मुखारसून तांणी करतात आज आतां जाल्यार तशीच करकेट रांदप आसता पुरो तांकां सांगून आयल्या तांणी मुखारसून करतात. म्हगेले भयणी आसा दिपा म्हण सांगेन तिका हांव प्रिपरेशन केलां अशीच म्हगेलो वाटो रांदपा आनी आपण व्हरून पुरो हें केलां आतां ती वेळ लायक करून रांदप करता हांव ना जाल्यार अशी करी म्हण सांगल्यार करता रांदप करता. तुम ते सांत पुनू एक प्रारंभ केले नंतर म्हळ्यार प्रारंभ केले निमित्ती तुमकां आतां ते एक हेल्प जातास म्हणून तशी फिलींग येतास की? खंडीत म्हळ्यार हांव ते फिल्डांत तूं आशिल्लें न्हय खाण करचें प्रत्येक फिल्डांत तशें वचून म्हाका ते एक कश्ट शें दिसना रात्री कोणी तरी येवन 10 घंटे येवन म्हाका एक कसं कर न्ही म्हळ्यार सीत कर की एक कसं कर म्हळ्यार हांव करचेक एबिलिटी आसा तशी म्हाका ते एक हें म्हणना बेजार कश्ट म्हण सांगून ना फूड प्रिपरेशन हांव कितले वेळा सांगल्यार करचें रेडी तशी. आनी तुमगेले बामून तांगेले एक दुसरे बिझनेस आशिल्ले निमित्ती तुमकां तुमगेले एक बिझनेस स्टार्ट करपा म्हूण एक खंय तुकून एक म्हळ्यार एक प्रोत्साह खंय तुकून आयलें? म्हाका म्हळ्यार एक्चुली म्हगेले बामणान सिमेंट बिझनस न्हय म्हाका हार्डवेअर आनी करता म्हण सांगून मस्त मन आशिल्लें म्हळ्यार हे कॅटरिंग बिझनसांत म्हाका तितलें आयडिया नाशिल्लें बट कॅटरिंग बिझनस हार्डवेअर बिझनस करता म्हण आश आशिल्लें बट म्हगेले बामणाक हांवें ब्युटिशियन कोर्स करेल म्हगेले बामणान म्हाका ब्युटिशियन कोर्स जाल्यार तूं ब्युटी पार्लर घाल जाल्यार घाली म्हणून ते ब्युटिशियन कोर्स केले
फर्स्ट ताका हे वेसी केलताने कसं कंप्युटर कोर्स करेले तू काही कामां वद्दला वचून प्रत्येकान तू मिगल म्हणून म्हाका सपोर्टीव जानाशिल्लो मागीर ब्युटिशन कोर्स केले मागीर 1 minute उमा आसले वर्ल्ड लिमका रेकॉर्डाची तिगेले एक प्रोग्राम आयले ताक तांणी पेटयले तू पळय ब्युटिशन करतले करी तिगेले एक हें आयकून या म्हूण सगळें इंटरव्यू थंय गेलेले हांव तेन्ना ती म्हणाली ब्युटिशन कोर्स करता जाल्यार हें ब्युटिशन पार्लर ब्युटी पार्लर घालता जाल्यार ताका तुमी एक फस्ट एक जाताक दाखया म्हणाली तंतु शुक्र देशाला आयक असला मात्र ब्युटी पार्लर घाला चलता ना जाल्यार चलना म्हणाली म्हाका जाताकंत न्ही तितले नंबीक नाशिल्लें जाल्यार फस्ट टायम हांव गेली राधाकृष्ण भटमाला गेली तांणी म्हणलें ना तुका उद्योग लागता तू कॅटरिंग केल्यार आसता लायक चलता एके सिमेंट बिजनस तूं आनीक इम्प्रूव करत म्हूण सांगून म्हणलें तेन्ना तुका म्हाका कॅटरिंगान तूं चड इंट्रस्ट आयलें मागीर चड जनां वयसून घेवचें सुरू केलें लायक चलता असं तशी तुमकां गायडन्स बरें मेळ्ळें ते टायमाक ते एक प्रोत्साह मेळ्ळा मिगेल बामणान आमके मस्त प्रोत्साह दिले तांणी जाल्यार कसं हें करचें हांड दिवं कसं हें करता म्हणजे आतां एक तरकारी हाडची एक नाल्ल हाडची अशी कसं एक काम आसता कसं जाय जाल्यार हेल्प करता आशिल्लीं ती तांगेले वरकी प्रोत्साह मेन आशिल्लें मागीर मिगेल मायन वरके मस्त प्रोत्साह दिला घरकाड वरती चेडू अंदायत प्रत्येकान प्रोत्साह दिवचे वचून मिगेल कॅटरिंगाजीक लायक चलता आतां तुमी शिवमोगान तूं कॅटरिंग बिझनेस करताच तशी तुमी भायर गांवांत तूं रांदप वयसून घेतिल्लें आशिल्लें वय हांव दावणगेरेन तूं सुमार एक 4-5 केला एक 350 लोकांक अशी चडती जनाक केला हांगा आमी गेले शिवमोगा तुकून चेडू आनी आपोन थंय रांदपानी करून दिवन आयल्या दावणगेरे गेल्या आनी भद्रावती लागीं थंय एक मुंजी रांदपानी केला आतां काव्य मायेले रांदप म्हणल्यार शिवमोगान पुरा जनाक गोत आसा तशी तुमगेले खंयचे रांदई ना स्वीट मस्त फेमस जालेले की ना हे एक काव्य मायेले हे एक भारी लायक जाता हे आसूं का म्हणून कोणे सांगिल्लें आसकी खंयचे एक रांदई उब्बटी लायक करता उब्बटी लायक जाता म्हूण सांगता स्वीट विशय तो उब्बटी आनी पिणोरी युगादी परब दिपावळी परब तशें थोडी एक 5-6 उब्बटीच्यांनी आर्डर येता बरी उब्बटी तेन्ना परबे वळ्यारी मागीर शेवाय आनी हुमण लायक जाता म्हूण सगून म्हणटा ती मागीर पत्राडो वर्शिका रांदपानी म्हळ्यार खट्टो पत्राडो पुरो लायक जाता म्हणटा ती आनी पुरावे मुगा गश्ट जायत हें सुक्की कारते सुक्की जायत पुरावे लायक जाला म्हणटा ती जाल्यार तिचे पत्राड लायक जाला म्हूण सांगून हें करता ती मागीर शेवाय खाणा टायमार शेवाय आनी बटाटे हुमण अशें आतां कॅटरिंग बिझनेस म्हणल्यार जस्ट आमचे गेल्याचे मेन वय जाल्यार बर्थडे तसल पुरा फंक्शनाक नॉर्थ इंडियन ಸ್ವಲ್ಪ चड म्हूण म्हाका दिसचें तशी तुमकां खंयचे विविध नमुने तुमकां रांदप येवका जाता ते तुमी कशी शिकली ती हांव म्हळ्यार रोटी आनी करचें येना बट हांव हाजे नॉर्थ इंडियन ग्रेवी आनी पुरो करता काजू मसाला जायत पनीर मसाला जायत पालक पनीर जायत अशें नॉर्थ इंडियन ग्रेवी आयटम पुरो करता ते म्हळ्यार जना घालून घेवन व्हड हें आसतना जना घालून घेतले तेन्ना रोटी करतले मेळटा ती तांकां घालून घेवन करता रुमाल रोटी आनी पुरो करेला हांव फंक्शनाक आतां एक इतले पसून तुमकां हायेस्ट दिवसाक एक ऑर्डर मेळ्ळा म्हणल्यार कितले ऑर्डर मेळना अशें म्हळ्यार रांदप एक दिवसाक हें हायेस्ट आज इतलें आयलां कशी करचें म्हणून कसाने दिशिल्लें की ना तशी कसाने ना म्हळ्यार हांव एक म्हळ्यार एक 150-200 जनाक जाल्यार घर कडेन व्हरून पार्सल पेटयता बॉक्साक घालून तांचेकिंत चड जाल्यार तांणी तांगेले थंय वचून करचें मिगेले वेट आयटम्स पुरो व्हरून गॅस आयदन पुरो मिगेले व्हरून थंय तांगेले हांतू करचें 350-400-500 लोक वरके थंयची करचें तशी कितले जन जाल्यार एक तोंदर मंच कांय ना करयत आनी तुमगेले बायक रायडींग एक मस्त इश्टाचें म्हूण हांव आयकल्या एक हव्यास तुमगेले म्हणून आयकल्या हाजे बद्दल कसाने सांगू जात की म्हळ्यार म्हाका फूड करून ड्रायवींग इंट्रस्ट चड ड्रायविंगान कार जायत बायक जायत 2 व्हिलर जायत
तेन्ना तुकुनूच म्हाका ल्हान आसतना तुकुनूच तेन्ना पुरो सायकल शिकचे ग्रेट आशिल्लें आमी ल्हान आसतना चिल्ली सायकल सोडतोय म्हण सांगून एक ओपिनियन आशिल्ल्या दादल्या मनशाल पुरो तेन्नाची हांव सायकल शिकिली हांव स्कुला वतानाची मागीर तशी व्हडली जाले नंतर म्हगेल्या बामणान म्हाका टू व्हिलर शिकयलें फस्ट गियर गाडी शिकिली हांव गियर गाडी शिकून लायसन्स गेल्ली कडेन तांणी म्हणलें तेन्ना पुरो गियर गाडी सोडत न्हय आतां पुरो कॉमन मागीर हांव टू व्हिलर शिकून कडेन बायकांनी हें केलेलें कार ड्रायवींग तशीची नमने कार ड्रायवींग केला इंट्रस्ट आशिल्लें तशी म्हाका ड्रायविंगान ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रस्ट आशिल्लें काव्यमाय तुम्ही 15 वर्सां तुकून हे वृत्तीन तो आसाची तशी तुमकां केदनाय हे वृत्ती मस्त कश्ट अशें म्हळ्यार कसं केदनाय दिशिल्लास की एक कोळा रांदा पयसूंक घेतली तोळीक जन मेळना जालें रे कट्टिंगाक मेळना सप्लायाक मेळना कोणी एकलेन कोरका म्हण सांगिल्लें तोळीक केन्ना म्हणल्यार दिशिल्लास नाका बाय जन मेळना जातली तोळीक मस्त आतां वयसूंक घेतले नंतर तांकां रांदप आमी पेटोवंक तीच टायमाक 10 दिन जाल्यार कश्ट जाता न्हय तेन्ना दिशी एक वेळा दिशिल्लास नाका बाय कटिंगा जन मेळना ती हें आयदन हाडचें पुरो धुवचें पुरो तें नाका बा खंयच्याक जन मेळना जाल्यार कसलें कोरका पूण एक कोळा दिशिल्लास म्हळ्यार जन ना जाल्यार कसं करचें रांदप सामान आसता कोरका जन ना म्हूण सांगल्यार कसं करचें तेन्ना म्हगेल्या बामणान मस्त तो हें केला हेल्प केला म्हळ्यार कोणी तरी कटिंगा मेळटा की हाका पुरो म्हण सांगून तरकारी कटिंग जावका एकल्यान पुरो करचें जायना तरकारी सिंदूंक येवका नाल्ल कांतूंक येवका वाट्टूंक येवका शिजोवका पुरो कोरका म्हण सांगलें एकल्या लागीं 100 जाणां रांदप करचें म्हळ्यार कुशाल न्हय पुरो वेदावका तेन्ना दिशिल्लां येबा नाका बा म्हण सांगून एक वेळा दिसला बट केला हांवें एकल्यान कोरून पेटयला ते वरके साधन केला कोणी ना जाल्यार बी ना हांव एक वयसूंक घेतलें रे पक्का लास्ट मोमेंट कोणी जायना म्हाका येवचें जायना म्हण सांगिल्लें थोडी मस्त बेजार जाता जाल्यार फुडें हांव प्रिपेर जाता म्हळ्यार रात्रीची पुरा ಸ್ವಲ್ಪ प्रिपरेशन आनी करून दवरून रांदप आनी करून पेटयला कोणाकच कांय प्रॉब्लेम कांय न्हय हें जालां आत्ता लास्ट मिनिट म्हळ्यार फाल्ले कार्यक्रम आज संजवाळ फोन करून तुमकां कसं एक हे एक जावका ते एक जावका ना हे तोची वयसूंक घेवका हे रांदप म्हणून सांगिल्लास की हय लास्ट मोमेंट सांगिल्लें आसा फाल्यां सकाळीं आमकां एक रांदप आनी जावका आशिल्लें म्हण सांगून तेन्ना हांव फ्री आशिल्लें हांव वयसूंक घेता म्हळ्यार आनी रांदप पासून करचें तंद्र जाता म्हण सांगून सांगलें ना तूं कशी कोणी कोरून दी म्हण सांगलां तेन्ना कोरून दिला सामान आनी पुरो सामान आनी आसता रेडी आसता म्हळ्यार आमकां लागीं आंगाड्यांनी आसा सामानाचें न्ही कसं प्रॉब्लेम जायना म्हाका जन आशिल्लें तावळीक तांणी वरके म्हणटा ते असं कोरून दिव्या म्हण सांगून तांणी वरके म्हाका सपोर्ट दिता ती राजम्मा म्हण सांगून एकली आसा हायवेंची आनी म्हगेली भयणी आसा तांणी म्हणटा ते असो वयसूंक घे हें करता ताजे तेवे कोरून सोडया म्हण सांगून तशी तांणी सपोर्ट दिला फुल्ल सपोर्ट दिवन कोरून दिलेलो आसा अशें म्हळ्यार सपोर्ट मस्त इम्पॉर्टंट वय वय म्हळ्यार एक दिवसाक 3-4 कडेन रांदप पेटयल्लें आसा म्हळ्यार हें करता तेवे करया म्हळ्यार रांदणी चड आसतना काही तंद्र जायना ना तांणी सपोर्ट दिला तांच्या भितर हें रांदप कोरून पेटावया म्हण सांगून तांणी सपोर्ट दिलेलो आसा म्हाका आतां हेल्थ वायट जालें तेन्ना कशी पुरा मॅनेज करतात करचें तें म्हळ्यार वयसूंक घेतलें थोडी कोरका ती जाता न्हय हेल्थ म्हण पळयत जायना केल्या म्हळ्यार तांणी म्हगेलें तांणी सपोर्ट करता ती तूं एक घंट बैस रेस्ट कर आमी कसून करता कसन कोरका म्हण सांग आमी करता ती तशी तितलें सपोर्टीव जावन सपोर्ट अशें पुरा आसा हय साधन जालें आनी तुमी घराचे रांदप बरें करता आनी कार्यक्रमाचे बरें तुमी वयसूंक घेता आनी चेडूं आहलें तें बरें पळोवका तशी तुमी कशी एक मॅनेज करताची म्हळ्यार ही चेडूं ल्हान आसतना हांव घरा वचून रांदप करता आशिल्लें तेन्ना सकाळीं कसं एक रांद एक कोरून दवरून वता आशिल्ली तेन्ना मिगल धू तेन्ना सांचे क्लास आसता पुरो ती घरा येवन म्हळ्यार घर लागीं स्कूल आशिल्लें घरा येवन सीत कोरून जेवून वता आशिल्ली चेडूं तशी सपोर्टीव आशिल्ली चेडूं मागीर इन्स्टंट फूड म्हळ्यार एक पलाव की पुळियोगरा की अशी कोरून दवरून वचचें हांव दनपार येवं भितर 3-3:30 जाता न्हय तेन्ना भितर दनपार जेवणाक जाता सकाळीं खाणाक जाता म्हण तशी कोरून दवरून वता आशिल्ली तशी मॅनेज करता आशिल्ली कडेन घरांत आसतना कसं तरी स्पेशल आयटम कोरून घेवन तांकां मॅनेज करता आशिल्ली पुरा मॅनेज नाय कोण आनी तुमगेल हे फिल्डान तुमकां कोणें एक रोल मॉडेल म्हणून कोणें आसत की म्हाका हे फिल्डांत म्हण न्हय म्हाका ल्हान आसतना वाजितना हांव विवेका जुनियर कॉलेजांत वाजिल्लें न्ही थंय चित्रा मॅडम म्हण सांगून एकली आशिल्ली प्रिंसिपल जावन आशिल्ली
ती म्हाका एक नमून रोल मॉडेल म्हणके म्हळ्यार म्हाका हांव म्हणू म्हाका कॅटरिंग येवपाकिंत फस्ट हार्डवेअर अंगड घालका म्हणून मस्त आश आशिल्लें. तशें तशें ती म्हाका म्हळ्यार तांणी बब्बयनी पुरा जेन्ना बिझनस हें म्हण मी ल्हान सांगता आशिल्लो. तशें तशें म्हाका चित्रा मॅडम पळोवन मस्त एक बिझनस ಬಗ್ಗೆ इंट्रस्ट आशिल्लें सान आसतना तुकुनची. हें अकस्मात जावन हांव एक कॅटरिंग बिझनस आयली कॅटरिंगांनी केलें. हांव म्हळ्यार विंगड हांव प्रोग्रामांनी पळोवचें तसलें कसलें नाशिल्लें. बट म्हाका एक बिझनस करता अशी इंट्रस्ट आशिल्लें. आता हे वृत्ती म्हळ्यार केटरिंगा तुकून ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರ್ಸತ್ मेळणारी तुमगेले आनी पुरा कसन हव्यास बाईक वयते जाणली त्या अभिरुची मागीर थ्रोबॉल खेळतात. आतां आमगेले महिळा मंडळी तुकून पुरा थ्रोबॉल मॅचींनी केला पयर पुरा तांतू विन जावन प्रायजांनी आयला. स्पोर्ट्स तांणी इंट्रस्ट आसा. कॅरम खेळचकी थ्रोबॉल खेळचकी टायम मेळ्ळा आतां ताजेಗೋಸ್ಕರ हांव टायम करून घेता आसा. 1 ಗಂಟೆ बरी पुणी टायम करून घेना ಸ್ವಲ್ಪ खेळचे वच्चे पुरा करता आसा. पुरो जाण म्हणटा ती रांदपाक तितलें बिजी आसता तूं हे टायमार कशी खेळूं येता म्हण आमी टायम घेवका आमी टायम करून घेना आमगेले घोस्कर स्पेंड करता म्हण सांगून ताजे निमित्त हांवें थ्रोबॉल मॅच खेळता आसता. थ्रोबॉल आनी प्रॅक्टिसांनी वता आसा डेली. वय आम्ही खुशी जावन असले विंगड बरे बरी रांदप म्हण बसला जायना. आमकां कसान इंट्रस्ट आसा. इतले वर्स संसार म्हण जालें आत्तानी आमी ಸ್ವಲ್ಪ चेडवांनी पुरा काम मेळना चेडवांक आनी चाल्ल बॉम्बेंत काम करता आसा. चेल्ली हांगा मणिपालांत कामां आसा. तशें आतां बामण बायल आमी जोगा जाणा कॅटरिंग आसला रिची ताका दावकादाल रेडी करून दवर न्हू 1 ಗಂಟೆ टायम घेवन बसून प्रॅक्टीस करून येवचें. भारी खोशी. आणि मस्त जण हे वीक्षक हे कार्यक्रम पळयत आसताची आणि मस्त जनाक रांदप म्हळ्यार तांकां एक अभिरुची आसता. तांकां बरें एक केटरिंग बिझनेस आरंभ करता म्हूण एक आसता. तांकां तुमी कसले संदेश दिताच की कोरी येता ते फूड प्रिपरेशन म्हणजे तांचे तितलें ग्रेट आनी खंयचें ना. एक मनशाक खंयी वचो खंयचे गांव भोंवचे वचो ते फूड लायक आसपय तांकां ते गांव उडगस्त व्हरून घेतात म्हणटा मग तशी फूड कोणी प्रिपरेशन रुची केला से म्हळ्यार ना हे आयटम कसन जाय तितले एक्स्ट्रा आनी घालचे म्हूण आमी लायक करता. एक्स्ट्रा घाला लायक जायना ते ताका कितले जाय तितले मात्र घाला लायक जाता. कोणीय करेत केल्लें ना रुची जावन शुची जावन करून दिल्यार खाल्लेलें उडगस्त व्हरून घेता ते हां ती करून दिली लायक आसा म्हण. तशी केल्यार नांव व्हरोंक घेयती मनशावे शुची रुची जावन करून दियेती म्हूण सांगून सांगचें. एक खाण जेवण लायक जाल्यार अर्ध प्रोग्राम लायक जाल मुमकीन. तुम्ही भारी लायक एक संदेश दिला काव्य माई. तशीच आमगेल हे कार्यक्रमाक आयलेले तुमकां हांव धन्यवाद सांगता. थँक्यू. म्हाका एक संदर्शन दिवचें आस्पाद केल्लें विश्व कोंकणी केंद्राक हांव धन्यवाद दिता आनी भारी आभारी जावन आसता म्हूण सांगचें इच्छा पडटा. तशीच आमगेल कार्यक्रम पळयलेले सक्कड वीक्षकांक धन्यवाद. देव बरें कर.